नमस्कारो देवगिरी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमाक तुमका स्वागत। आयचे ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही गोवाचे सालसेट तालुक्यांतचे वर्णा मळ्ळेल गांवांतचे श्री महालसा नारायणी देवस्थानाचे दर्शन करतसती। अत्यंत सुंदर रितीरी आसचे हांगाचे विग्रह तशीची हांगाचे आधुनिक रीतीचे देवस्थान आणि एक विशाल जाल्लेले ताजे विंगड विंगड भाग हे सर्व पळोवच्याक अत्यंत शोभायमान जावन आसा। आयचे ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही वर्णाचे श्री महालसा नारायणीले दर्शन करूया। महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी त्रिभुवन पोषिणी कल्याणी महालसा नारायणी। एक ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ವರುಣ ರೂಪಾರಿ ಮಳಾರಿ ವಾರ್ಯ ರೂಪಾರಿ महालसा नारायणी देवी भूंय कायलिके तिगे लगी जनानी तांकां पिवच्याक स्वच्छ जलले उदक जायी म्हूण प्रार्थना केलेले तेन्ना तीन तिगेल पांयो नेलाक मारलके तेन्ना थंय जल येवन जनाक जावक जल्लेले स्वच्छ जल्लेले उदक मेळ्ळिके। ते आजी थंय नुपुर तीर्थ म्हणून घेवचे एक व्हड तळे जावन त्या देवस्थानांत आसा। अशी पुराण प्रसिद्ध जाल्लेले वर्णा गांवांतू आमगेली महालसा नारायणी देवी रपुनू जनाल रक्षण करतस। गोवा राज्याचे स्वातंत्र्यानंतर ह्या देवळाचे अभिवृद्धी कडेन चड गमन दिवच्याक साध्य जालें। 2005 इस्वेंतू हाचे पुनर्निर्माण नवीकरण जाल्लेलें आसा। हे सगळे साहित्य आर्किओलॉजिकल सर्वेची मुळांतू संरक्षित जावन आसा। हांगाच्यो सर्व मुर्त्यो पुरातन मुर्त्यो गोवा सरकारान कुर्डी मळल कडेन तुकून हांगा विशेष आसक्तीन हाडोवन प्रतिष्ठापन करयल्ल्यो। हांगाचे वास्तुशिल्पींनी अत्यंत श्रद्धेनी सर्व वास्तुनियम अनुसार कोरून ह्या देवळाचे निर्माण समर्थ जावन केलेलें आसा। गोवाचे देवळाचे सर्व लक्षण ह्या देवस्थानाक आसा जाल्यार अत्याधुनिक रितीरी हाका विन्यास केल्लेले आमकां पळोवच्याक मेळटा। द्वार कट्टण तळे गोपुर अशी सर्व अत्यंत आसक्तीनी निर्माण केला। ह्या भव्य देवळाचे मुख्य गोपुर आणि सान गोपुर बेल शेपार आसून ताजेरी स्वर्ण कलशू आसाची। विशेष रितीच्यो दीपस्तंभेको हांगा आसा। देवळाचे तुळसी वृंदावन शिलामय जावन व्हड आसा। ताकाय अलंकारीक काम केल्लें आसा। देवळा भायरी लँडस्केपिंग गार्डनिंग केला। अशी एक सूक्त जाल्लेले प्रवासी आकर्षणीय क्षेत्रय हें जावन आशिल्लें आमकां दिसता। देवळाचे भितर वयल छताची चंदाई अति अद्भुत। विविध देवी देव योगी योगिनी मदनिकै सिंह वृषभ असले चित्र वयर आसत। श्री गणेश श्री कार्तिकेय आणि श्री परशिवाल मूर्ती हांगा केल्लेले आसत। विशाल देवळांतू विद्युत दिव्याचो चंद अलंकार आसा। नेलाक घालेल फातरांतू गोपुराचे प्रतिफलन दिसता देखून आमी हांगा भोवन वतना वाऱ्यांतू भोविल्ले एक अद्भुत अनुभव जाता। भरपूर वारे उजवाडू देवस्थाना भितरी येवचे तसली वेवस्था हांगा केल्लेली आसा। हांगा येयले भक्तांक शांती समाधानेरी देवीले दर्शन करच्याक जावक जालेली सर्व वेवस्था कोरून ह्या देवस्थानाचे निर्माण केला। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्ते निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हांव गुरु महाराजाक वंदन करून श्री म्हालसा देवी बद्दल काही उलोवंक शकता तुमचे कडेन। श्री म्हालसा देवी जेन्ना आमी विचार करता केवळ एक देवूळ न्ही तर ते एका न्हंयच्या उगमाशी निगडीत आसा। ते क्षेत्र जेका आमी एक कल्चरल लँडस्केप म्हणटा की केवळ एक धार्मीक केंद्र न्हू, तें एक सांस्कृतीक केंद्र आशिल्लें आणि एक म्हत्वाचें अशें सांस्कृतीक केंद्र आशिल्लें।
जेन्ना पोर्तुगीजांनी विध्वंस केलो आनी त्याचो पुनर्निर्माणाचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना सर्वप्रथम हांवें कितें केलें तर त्या म्हाळसा देवीच्या सगळ्या स्थानांचो अभ्यास केलो. जी म्हाळसा देवीची स्थानां कर्नाटकान आसा, गोंयान आसा, आंध्रान आसा, ह्या सगळ्यांचो अभ्यास करून श्री म्हाळसा देवी ही कशी आसा, तर तिचें स्वरूप कशें आसा आनी तें हांव कशें आमी तिचें देवूळ करूं सोदता हेचेर आमी विचार केलो. त्याच बरोबर तें जें स्थान म्हाळसा देवीचें आशिल्लें तर तें उदळ म्हटल्या भशेन तें न्हंयचो एक उगम आशिल्लो. साळ नदीचो उगम हो म्हाळसा देवीच्या नुपूर तीर्था कडेन जाता. नुपूर तीर्थ जे म्हाळसा देवीचें आसा, जेन्ना म्हाळसा देवी म्हाळसा पठाराचेर पहिल्यांदा आयली अशें म्हणटा की तिणें पदाघात केलो आनी तिच्या पदाघातान थंयच्यान उदक भायर सरलें. तेका तिचो नुपुराचो आवाज जालो म्हूण तेका नुपूर तीर्थ म्हणटा. तें नुपूर तीर्थ, थंयच्यान व्हांवणारो व्हाळ, त्याच बरोबर म्हाळसा देवीचो टँक तीर्थ, म्हाळसा देवीचें तीर्थ, तेजेशी निगडीत आशिल्ल्यो खुबश्यो बांय आनी तेंच्या भितरली जी भुंयारी वाट उदकाची आसा, हे सगळें मेळून एक उदकाचो एक वेगळोच लँडस्केप थंय तयार जाता. आमी म्हाळसा देवीचो क्षेत्र निर्माण करतना ह्या सगळ्याचो विचार केलो आनी हे विचार करत आसतना जे आमच्या बरोबर सुदैवान हांव जेन्ना सुरवात केली तेन्ना ते जे सगळे लोक आशिल्ले, म्हाळसा देवीचे भक्त आशिल्ले, त्यांच्या दोळ्या फुडें म्हाळसा देवी म्हूण केवळ एक देवी असो नाशिल्लो, तर म्हाळसा देवी एक भारत मातेचें एक विशाल भारत मातेचें एक स्वरूप असो एक विचार आशिल्लो. स्कंद पुराणाचे 2 अध्यायांतू श्री महालसा नारायणी देवीले काणी तशीची हे वरुणपुराचे वर्णन आसा. हाका वरेण्यपुर एके वरुणपुर म्हूण आपयिल्लें आसा. वरुणपुर म्हूण नांव येवचें कारण कसं म्हळ्यार एक पटी परशुरामानी वरुणाक आज्ञ दिवन हांगा एक व्हड देवस्थानाचें निर्माण केलें. थंय हे देवीले एक सन्निधान येवन राबलें. तशें जावन हाका वरुणपुर म्हूण आपयता ती म्हणून असले पुराण प्रसिद्ध जाल्ले देवस्थानाचे दर्शन आमी आज करता जाती. धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आनी प्रकृती संरक्षणे विशयांतू प्रख्यात जाल्लेले श्री महालसा नारायणी देवस्थान वर्णा हे गोवाचे वर्णा इंडस्ट्रियल एरियांत आसा. हे पंजिमातुकून सुमार 23 किलोमिटर्स, मडगांव रेल्वे स्टेशनातुकून 15 किलोमीटर, डेबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टातुकून 17 म्हळ्यार 17 किलोमीटर दूर आसा. स्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी. विमल रूपिणी कमल भवानी, विमल रूपिणी कमल भवानी, कलिमल हारिणी भक्त पोषिणी, कलिमल हारिणी भक्त पोषिणी, असुर संहारिणी शोक विनाशिनी, असुर संहारिणी शोक विनाशिनी, दारिद्र्य ध्वंसिनी मंगल रूपिणी, दारिद्र्य ध्वंसिनी मंगल रूपिणी, महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी, महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी, त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी, त्रिभुवन पोषिणी कल्याणी, महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी, महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी. परमेश्वरी कुलस्वामिनी, परमेश्वरी. साश्टी तालुक्यांतलो वेर्णा हो गांव म्हाळशे खातीर खूब फेमस आसा. ही जी सायट जी आसा ती अत्यंत जुनी सायट आसा आनी वेर्णा एक म्हाळशेचें देवूळ आशिल्लें हे पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स तेन्नाचे सिद्ध करतात. 1560 हें देवूळ मोडलें आनी हें देवूळ जेन्ना मोडलें ताचे अवशेश जे आशिल्ले ते अजुनूय थंयच आशिल्ले. हालींच ताचेर एक ते सायटीचेर परत ताणें पुनर्बांदणी केल्ली आसा, पूण ह्या देवळाचो
अनेक रेफरन्सीस आमकां मेळटा ह्या देवळाच्या ग्रँड्युअरा बद्दल. वेर्णा जे म्हाळशेचें देवूळ आशिल्लें दॅट वॉज व्हेरी नॉट ओन्ली रिलिजियसली इम्पॉर्टंट बट ते सोशल कामांय करताले. तेन्नाचे जे विधवा आसताल्यो म्हणजे विडोज आसताल्यो तांचे खातीरय बी थंय आश्रय दिल्लो वतालो. म्हाळशेची उपासना थंय 1560 पर्यंत चल्ली आनी मागीर जेन्ना इन्क्विजिशन सुरू जालें तेन्ना म्हाळशेचें स्थलांतर सद्याचे माड्डोळे गांवांत केलें आनी थंय मागीर तिका परत हाडलो. म्हाळसा म्हणजे कांय जाणांचें एक मत आसा की तें विष्णूचें स्वरूप आसा, कांय जाण म्हणटात की तो मोहिनीचो एक वेगळें रूप आसा. पूण कितें कांय आसना, म्हाळशेचें जें जुनें देवूळ आशिल्लें तें देवळाची जी आमकां डॉक्युमेंट्स जे मेळटात पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स ताजे वयल्यान तें देवळाचें कनेक्शन विथ द सोसायटी आमकां समजून येता. ಗರ್ಭಗುಡಿಂತುಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿಲೆ ಪರ್ಜಳಿತ ರೂಪ ಅತಿ ಸುಂದರ ದೈವಿಕ ರೂಪ್ಯಾಪೀಠಾರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಯಜ್ಞೋಪವಿತಧಾರಿ त्रिशूल अमृत कलश धरलेली सर्वशक्ती माता श्री महालसा देवीक विशेष रितीचे कापड न्हेसयताती. दूर गांवांतुकून श्री महालसा नारायणी देवीक पळोवका म्हणू आश घेवन हांगा येयले भक्तांगेल मनांतू विसरनशी राबचे एक दर्शन तांकां हांगा येयले तेन्ना प्राप्त जाता. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. जय जगदंब उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु. भक्तजन हो, आज आमचं हे महालसा नारायणी मंदिर पूर्वी परशुरामांनी चंडमुंड राक्षसांचा संहार करण्यासाठी ते त्रास देत होते येथील जनतेला. तेव्हा त्यांचा त्रास दूर करण्याकरता आणि त्यांच्यापासून सुटका करण्याकरता परशुरामांनी इथे महालसेची स्थापना केली असा वरुणापुर स्तोत्रामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. आणि हे पूर्वी परशुरामाने हे मंदिर इथे बांधलं. त्याच्यानंतर काही वर्षांनी पोर्तुगीजच्या राजवटीमध्ये या मंदिरावर हल्ला झाला आणि इथली मूर्ती भक्त लोक घेऊन म्हारजोळ मंगेशी म्हारजोळ तिकडे पोंढा तालुक्यामध्ये तिकडे गेले. पण इथे मूळ स्थानी इथे पूजा अर्चा चालू होती. तर काही वर्षांनी इथे आता जीर्णोद्धार करावयाचा अशी येथील काही भक्त लोकांना महालसेने प्रेरणा दिली आणि त्यानंतर इथे काही भक्त लोक जमा झाले. त्यांनी बैठक घेतली आणि नंतर इथे 40 वर्षापूर्वी इथे छोटं झोपडीवजा असं मंदिर होतं. त्या झोपडीमध्ये पादुका होत्या आणि तिथे देवीची स्थापना करून नित्य पूजा अर्चा चालू होती. 2005 शंकराचार्यांच्या ते पुन्हा याच जागी प्रतिष्ठापना होणे मूळ मंदिर इथे मातेची महालसेची प्रतिष्ठापना इथे पूजा अर्चा नित्य चालू झाली. देवस्थानाचे भाग जल्ले श्री गणपतील गुडींतू सुंदर जल्ले गणपतील विग्रह आसा. ह्या विग्रहाक पाट्याचे नेसून सरळ सुंदर अलंकार करून आरती करतात. अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना. अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना. सुप्रसिद्ध जय गजवदना.
प्रसिद्ध जय गजवदना सुप्रसाददि गजानना सुप्रसाददि गजानना 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 अप्रमेय गणनाथ अमेय क्षिप्र फलदात गजानना. तर देऊळ बांदपाचो तेंचो उद्देश असो आशिल्लो की देऊळ बांदता आसतना हे देऊळ हे ओरिजिनल म्हाळशेचें जें स्थान विध्वंस जाल्लें, जवळ जवळ सगळीं विध्वंस जाल्लीं देवळां दुसरे कडेन गेलीं आनी बरी व्हडलीं देवळां जालीं भक्तांच्या कृपेन, पूण त्या जागेर तें देऊळ परतें जावचें हो आमच्या समाजाचो इतिहासांतलो एक मानबिंदू आशिल्लो. म्हणून तो मानबिंदू एक अतिशय उत्तम रित्या तो उबो जावचो म्हणून हे सगळे लोक भक्त प्रयत्नशील आशिल्ले. त्यांच्या दोळ्या फुडें एक विशाल भारतमातेची प्रतिमा आशिल्ली आनी त्याच बरोबर म्हाळसा देवी एक सांस्कृतीक केंद्र जावचें, एक धार्मीक केंद्र जावचें आनी त्याच बरोबर एक राष्ट्रीयत्वाचो विचार फुडें घेवन वचपी अशें केंद्र जावचें हो असो तेंच्या फुडें विचार आशिल्लो. तो म्हाळसा देवीचो प्रांगण करता आसतना वास्तुशिल्प स्थापत्याचो परिपूर्ण विचार करून हें शिल्प निर्माण केल्लें आसा. कित्याक आमची जेन्ना धर्मक्षेत्रां जाता तेन्ना तेचो करता आसतना आमची जी सांस्कृतीक परंपरा आसा, आमचो सांस्कृतीक जे दायज आसा, जो इतिहास आसा तेजो पुरेपूर वापर करून हें क्षेत्र निर्माण जाल्लें आसा. म्हाळसा देवीचो प्रांगण हे एक विस्तृत प्रांगण आसा. तेका 4 दरवाजे आसा, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, दक्षिण द्वार आनी उत्तर द्वार. ह्या 4 द्वारांतल्यान तुमी जेन्ना भितर प्रवेश करता तेन्ना तुमच्या फुडें येता एक विशाल अशें विस्तृत असो प्रांगण आनी त्या प्रांगणा मदें उबे आशिल्ले म्हाळसा देवीचें एक अतिशय दिमागदार अशें मंदीर. हांगा श्री नागदेवालय अमोघ अनुपम जाल्लेले पंचफणीचे नागाचे शिलेक रुप्याचे प्रभावळी जावन देवस्थानांतू आसा. एक सान गुडी भितरी आसचे नागदेवालय विग्रहाक अभिषेक फुल्ला अलंकार कोरून सद पूज करतात. वस्त्रालंकारूय करतात. हें एक हांगाचे विशेष जावन आसा. हांगाचे परिवार देवा मदेंतू एकी साथेय देवी म्हणलेली देवी आसा. रुप्याचे अलंकारा मदेंतू बशील भंगेंतू आशिल्ल्या ह्या देवी मुर्तीक तांबडी कापड न्हेसून चुनरी घालून अलंकार करचे हांगाचे क्रम जावन आसा. ज्या ज्या भक्त लोकांची कुळावी म्हणजे कुलदेवता महालसा आहे अशा प्रकारचे पंचत्रिविध सगळ्या समाजातील सर्व भक्त लोक या देवीची उपासना इथे येऊन किंवा तिथे राहून सुद्धा आपण देवीला तन मन धन अर्पण करून करतात आणि त्या जगदंबेची कृपा संपादन करून घेतात. अशा सर्व भक्त लोकांवर आणि ज्या ज्या भक्त लोकांची जी प्रार्थना केली तिला आपल्या मनातून आपलं जे काही सांगितलं तर त्यानंतर देवीने त्यांना मनापासून त्यांचं जे काही मनातील इच्छा आहेत ह्या सर्व पूर्ण केल्या असा इथे साक्षात्कारही झालेला आहे. आणि सर्व भक्त लोक या जगदंबेला इथे येऊन भजन पूजन करतात. इच्छित मनातील सर्व हे झाल्यानंतर देवीच्या चरणी येऊन भेट देतात आणि कृपा आशीर्वाद घेतात. जय जगदंब उदयोस्तु. श्री महालसा नारायणी देवळाचे प्रांगणांतो आसचे पंचायतन देवळा पैकी भारत देशाचे महामेधावी आचार्य श्रेष्ठ श्री आदिशंकराचार्याले देवस्थान आसा. थंय तेजोमय जाल्लेले आदिशंकराचार्याले विग्रह आसा. थंयची श्री चंद्रमौळेश्वराले लिंगस्वरूपी सन्निधान आसा. ह्या लिंगाचे मक्षाचे श्री आदिशंकराचार्याल मुर्तीक सरळ सुंदर फुल्लाचो अलंकार करतात. लिंगाक रुप्याचे मुखकवच आसा
आनी आदिशंकराचार्याले मूर्तीक वस्त्र न्हेसोन रुद्राक्षी माळ घालून अलंकारू करच्यो क्रम आसा. आणि हे निर्माण करतना एका मंदिरान गर्भकूड आसा, दर्शन मंडप आसा आणि त्याच उपरांत एक वेगळो असो ध्यान मंडप आसा. कित्याक तर आमी जेन्ना विचार करता मंदिर हे केंद्र कित्याक आसा, मंदिर जशें सांस्कृतीक केंद्र आसा तशें प्रत्येक जिवाक परमात्म्या कडेन वचपाचें एक साधनय आसा. त्याच प्रमाणे म्हाळसा देवीच्या प्रांगणान दोन अशी अनोखी शिल्पां आसा. एक हरिहर शिल्प आणि दुसरें म्हणजे अर्धनारीश्वर. हरिहर शिल्प हे शैव आणि वैष्णव ह्या दोन पंथां मदलो एकत्व दाखयता. आणि ते शिल्प तशा तोडीचे शिल्प तुमकां भारतांत आढळचे ना. भारतांतली ती शिल्पाकृती आयज परदेशान आसा. तर ती शिल्पाकृतीचो अभ्यास करून, त्या परिपूर्ण शिल्पाकृतीचो अभ्यास करून ती हरिहर मुर्तीचे निर्माण जाल्लो आसा. त्याच बरोबर अर्धनारीश्वराचे दुसरे शिल्प आसा. अर्धनारीश्वराचे शिल्प हे पुरुष आणि प्रकृती यामधले एकत्व दाखयता. त्याचप्रमाणे म्हाळसा देवीच्या परिवार देवतान एक असे अनोखे असे देवी तत्वाचे निगडीत असे एक परिवार देवता आसा. ती म्हणजे 64 योगिनी. तुम्ही ऐकले असतले की 64 योगिनी भारतान काही मोजक्याच ठिकाणी आसा. म्हणजे तुमकां त्यो एकतर ओरिसान मेळटल्यो, नाल्यार मध्य प्रदेशान मेळटल्यो, नाल्यार एक 64 योगिनी ही आता उत्तर प्रदेशान आसा. तर म्हाळसा देवीचे वर्णन महायोगिनी म्हणून केल्लें आसा. ही महायोगिनी ह्या 64 योगिनींची अधिपती देवता, अधिष्ठान देवता ह्या स्वरूपान आसा. आणि ह्या देवी तत्वाक अनुसरून आणि एक योगायोग, एक दैवी योगायोग म्हणटा हांव तेका, की जेन्ना कुर्डीचे मातृदेवतेचे शिल्प एका मदर गॉडेस म्हणटा, एक अतिशय पुरातन शिल्प जेन्ना हलोवचे पडले थंयच्यान, तर आर्किओलॉजीन ते ह्या देवीच्याच प्रांगणान हालयले. हे आमच्या दृश्टीन एक अतिशय बरो असो योगायोग आसा. देवळाचे प्रांगणांतू आसचे श्री महालक्ष्मी देवील गुडींतू श्रीदेवी लक्ष्मीले एक सुंदर मूर्ती आसा. ताका संप्रदायीक रितीरी कापड न्हेसोन सुंदर जाल्लो अलंकार करच्याक आसा. कुलस्वामिनी त्रिलोकजननी भगवती पावनी, त्रिलोकजननी भगवती पावनी, सद्गुणवर्षिणी तापनिवारिणी, सद्गुणवर्षिणी तापनिवारिणी. नारायणी 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 महालसा नारायणी. सद्गुणवर्षिणी तापनिवारिणी, सद्गुणवर्षिणी तापनिवारिणी. श्रीहरिरूपिणी 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 वरदायिनी, श्रीहरिरूपिणी वरदायिनी. महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी, महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी. त्रिभुवनमोहिनी हिरण्मयी, त्रिभुवनपोषिणी कल्याणी. देवळाचे प्रांगणांतू आनी एक भैरवाले मूर्ती आसा. ताका श्री स्वर्णाकर्षण भैरवा म्हणटा ती. प्रसन्न वदनाचे ह्या देवाक सरळ सुंदर अलंकार करून पूज करता ती.
हांगाचे परिवार देवांतू एक जल्ले श्री समीर भैरव देवाल देवळांतू भैरव देवाले विग्रह आसा. थंयची श्री भगवती देवीले सुंदर जल्लेली मूर्ती आसा. अष्टभुजाचे ह्या मूर्ती सुतूची 64 योगिनींगेले मूर्त्यो अर्धचंद्राकृतींतू सालारी रबयलेते. हे 64 योगिन्यो एकाचे मणके आनेक ना. प्रति एकाचे रूप, मुखभाव, वस्तुविन्यास, आभरण, अस्त्रशस्त्र, वादन इत्यादी विंगड विंगडची. प्रति एक योगिनी पीठावैरी राब्बिल भंगिरी आसत. सकडांकय प्रत्येक गोपुर जावनू एक स्थान आसा. संशोधकाले अभिप्राय म्हणके असले 64 योगिनींगेले देवस्थान दक्षिण भारतांतू खंय ना. आनी सगळे भारतवर्षांतू बरी 8-10 कडेन मात्र असले योगिनीले मूर्त्यो आसती म्हणटाती. देवी महालसाक महायोगिनी म्हणटाती. म्हळ्यारी सर्व योगिनीले स्वामिनी म्हणू. श्री महालसा देवळांतू आसचे श्री शारदांबेले विग्रह सुंदर आसा. ज्ञानदेवी वाग्देवी शारदांबेक हांगा सद पूज करचे आसा. वेर्णाचे श्री महालसा देवळाचे सन्निधानांतू वाळडिक मुंजी कोरका म्हणटल्यांक हांगा कल्याण म्हणपा वेवस्था आसा. सुविशाल आनी सर्व वेवस्था आशिल्लो एक अत्याधुनीक मांटो हो. हांगा धार्मीक सामाजीक कार्यकर्तल्यांनी सुरेख देवळाचे कचेरीक संपर्क करून बूक करका पडटा. वेर्णाचे श्री महालसा नारायणी देवस्थान धार्मिक सामाजिक मात्र न्हय शैक्षणिक क्षेत्रांतूय योगदान दिता आसा. श्री महालसा नारायणी प्री प्रायमरी स्कूलांतू चेडवांक मौल्याधारीत मूल शिक्षण मेळटा आसा. देवळाचे लागीं आसचे ह्या स्कूलांतू सन्न चेडवांक उत्तम रितीचे संस्कारू आनी शिक्षण दिता आसती. श्रद्धावंत शिक्षक वर्गांनी चेडवांक उत्तम शिस्तू आनी तरबेती दिता आसती. खेळच्याक आनी शिकवणेक समान महत्व हांगा मेळटा. हांगा श्लोक, भक्तिगीत, नीतिकथा सांगून तांकां अत्युत्तम नागरीक करचे प्रयत्न चलता आसा. मूरत अधिकारी सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी छवि ऐसी छवि तेरी जय जय जी गणराज जय जय जी गणराज. होड जाल्लेले ह्या संस्थानाचे भाग जावन आसचे श्री मलहरी देवस्थान तशीची श्री हनुमान देवस्थान. हे दोनीचे विस्तृत जाल्लेले माहिती आनी दृश्यावळी आमी मुखावेल एपिसोडा पळोवया. तशीची थंय म्हळ्यार वर्णा महालसा नारायणी देवस्थानांतू जाल्लेले नवरात्री महोत्सवाचे विजयदशमीचे महोत्सवाचे दृश्यावळी आमी मुखावेल एपिसोडा पळोवया.